आजा संडे आजा संडे आजा संडे आजा संडे. नमस्कार. कारवार न्यूज कोकणी वतीन समस्त लोकांक आज रक्षाबंधनाची शुभेच्छा. कारवार न्यूज कोकणी आजा संडे प्रश्न तुमगेले उत्तर आजाले ह्या कार्यक्रमाक आज महान कलाकार कोकणी नाटकाचे लेखक दीपक हळदीपूर हे मी आज तुमच्या मुखार येते आसात आणि थोड्याच क्षणात हो कार्यक्रम सुरू जातलो. नमस्कार. कारवार न्यूज कोंकणी आज आजा संडेक हांव दीपक हळदीपूर देवळमेकी तुमच्या सगळ्याक मनपूर्वक स्वागत करते आसा. तशेंच आज रक्षाबंधनाचे सगळ्या लोकांक शुभेच्छा दिवन घेवन आज जो की तुम्ही प्रश्न विचारला त्या प्रश्नाक आमगेलो आजो आतां आमगे स्टुडियोत येतलो आनी त्या प्रश्नाक तुमकां उत्तर दितलो. हां चल आजा आज वचू झाले तशें न्ही आजा. चल आजा म्हणल्यार सर आमी मुखार जो कितें प्रश्न येयला पळय ते सूर करया म्हण घेवन. हा अशें 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 हांव चल आजा म्हणटा जाल जावन कोण वयचें म्हण केला. आजा आज रक्षाबंधना दिवस हय आनी आज रक्षाबंधना दिवसा म्हाजे कडेन 22 प्रश्न येयले आहात. जाऊ थंय हरकत ना. आणि फर्स्टच प्रश्न कोणी जालो खबर तुका? ममता जाधव गोवा. ममता जाधव गोवा कितें विचारला? आजा रक्षाबंधन म्हणल्यार कितें? रक्षाबंधन म्हणल्यार कितें म्हणटे प्रश्न विचारता. कोणी विचारला? ममता जाधव गोवा. रक्षाबंधन म्हणल्यार कितें? आयच्या दिसाक हो प्रश्न मरे खरें मरे महत्वपूर्ण आसा हो प्रश्न. खरें दीपक कित्याक म्हटल्यार भाव भयणीलो एक पवित्र बंधन. हय. ह्या बंधनाचे हे सांगचे खातीर एक दाखयचे खातीर म्हळ्यार आमगे धर्मा भितर भाव भयणील एक पवित्र बंधन कशें आसा ते दाखयचे खातीर ते कितें म्हणटा आमी ते व्यक्त करचे खातीर तो आमगेलो रक्षाबंधन. आतां रक्षाबंधन जाता आज आस म्हण जालें ना. हय दीपक आज रक्षाबंधन खरें. तुगेले आतां राखी दिसचेच ना मरे तुगेले. हय म्हाका सांग दीपक तुका भयण कितले? म्हाका 5 भयणी. हरकत ना 5 भयण मरे बांदलें ना मरे. आतां येता न्ही तेमी आतां येवचे आसा तेमी. हा ते येयले नंतर आतां बांदचे आतां अजून जालें. आजा तुमकां कितले भयणी काय म्हण घेवन? म्हाका एक भयणी नात म्हण म्हाका राखी मात्र बुजा कडेन म्हणल्यार पावतात. हां म्हळ्यार मानील भयणी. म्हाका पुरा मानील भयणी थंयच्यान सुरू जाल्ले हिंग लास्टा बांदू जागून जाल्यार बी हांव हात लांब करून कामट करून घेता. कामट बांदून कामटा बांदता सारकी असली परिस्थिती येत मागेली. इतले राखी येतात आनी ते कितें राखी 2 दिवस म्हणल्यार 2 घेवं जा म्हणटात. हय कशें करून दोन नांवचे ना रे हिंग म्हणल्यार राखी जातात. एक 2 गेले आता न्ही. एकच सगळ्याक म्हाका मानील भयणी खूब आसात आनी तांकां सगळ्याक देव बरो करूं. आतां पोस्टांतल्यान येतात. हां पोस्टांतल्यान येतात. म्हाका पुराय राखी पोस्टांतल्यान येतात. हय आतां आज येवन 2-3 पावलात आनी पावतले जास्ती करून. आज आयतार न्ही रे ताका लागून आज येयले ना. फाल्यां सकाळीं येवन पावतले. सकाळीं बी परत बांदून घेवचेत हांवें. हां आजा आनीक सांगू. आज वर्सांत 365 दिवस म्हणटा पळय. हय हय 365 दिवसांत भाव आनी भयण जास्ती उलयचे म्हणल्यार आज एक जावचे. भाव भयणी जास्ती उलयचे म्हणल्यार जाल्यार 365 दिवसांत आजूच उलयचे म्हणटा ना. ना तशें उरना. भाव भयणी उलयतात जास्ती मरे भावाल काळजी घेता कोण सांग? भयणच घेता. भयणच घेता. हां एक मरे आवयल नंतर मरे जे घरात आशिल्ले एक पुताले जावं एक भावाले जास्ती काळजी घेता म्हणल्यार भयण. भयणी शिवाय भाव उरना आनी भावा शिवाय भयण बी उरना. कितले तर तेमी झगड घेयले न्ही अशें तोंडा तोंड जावन घेयले न्ही म्हण तेमी मागीर एकच जातात. भावाक भाव त्रासा पडल्यार भयण पयलीं धांवन येतात आनी भयण त्रासा पडल्यार भावालीच ताका याद येता. तशें म्हणून हो पवित्र बंधन आनी हो पयलीं लागून चलते येयला आनी मुखार बी चलते रावतलो आनी हो रक्षाबंधन असोच चलते उरूं म्हणून हांव देवा कडेन मागता. ओके ममता जो की तुगे रक्षाबंधनाचे प्रश्न आशिल्ले पळय तुका उत्तर मेळ्ळें म्हण जालें. हां आजा दुसरे प्रश्न. सूरज वांयगणकर मडगांव. आमी पयलीं शेत करताले. शेत करता आसतना कवड्याक आमी धांवडोवक कट्टी वाजोवन घेवन चणे भाजून घेवन भयणी घेवन वयता तो. आतां कवडे कित्याक नाका म्हणटा? हां कवडे शेवणी. हय पयलीं शेत करता आसतना आमी टोक 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 करून शेवणी आंबोडूक कवडे आंबोडूक वयताले. चणे भाजून घेवन वयता तो खावूक तेन्ना टायमपासाक तेन्ना तेत न्ही. आतां जाल्यार पोर मोबायल घेवन बसतली. आतां कितें म्हणटा? आतां कवडे कित्याक नाका म्हणटा? शेत खंय आसा खंय? शेत खंय आसा आतां? शेत आसा. शेत करता कोण? अशें शेत करता कोण? अरे जेन्ना शेत करताले रोंग होईल तेन्ना ती शेवणी कवडे खावू येताले. आतां कवड्याक खावूकच मेळना जाल्यार कवडे कितें येतले? बरोबर आसा. कोण विचारले? सूरज वांयगणकर मडगांव. सूरज बाब तूं जेन्ना आतां कामाक धंद्या उरतलो तूं मडगांव बी खंय उरतलो जेन्ना तूं सगळें तुगेल्या कामांतल्यान रिटायरमेंट जावन घेवन येतलो पळय तेन्ना गांवांत येवन शेत कर तेन्ना आमी कवड्याक शेवण्याक आपोवन हाडया. ओके सूरज. हां आजा दुसरे प्रश्न म्हणल्यार
अरुण पेडणेकर औरसा हां कित काही हे गेला प्रश्न मागील बायले एक राग येईल त्यांना 10 मिनिट पर्यंत त्याच्याकडे उलो जायना अकस्मात मध्ये का तर उलेलो बायल हातीत चपाची लट्टा पडे लाटणी घेत काय हां म्हणे गेल बायलेक राग येईल त्यांना बायलेकडे एक 10 मिनिट कोणी उलयचे ना आणि अकस्मात उलो गेल्यार बायल आता ते लाटणी घेऊन येतात लाटणी घेता हेणे कित करचे का म्हणतो हय. लाटफळ घे म्हण लाटपड कित्याक लाटणी मारल्या तेजेन हाडून घेवत नाही पहिले तलवार एक तलवार उडताली त्यानंतर हातात धरचे कोण नशील ते कित म्हणतात सुपा टाईप ते सुपा टाईप ते चिकन हाडून घेवचे तसे लाटणी तेणे मारले टन टन करून हाडून घेवचे हा म्हणजे त्यांनी लाटपड घेवचे म्हणजे सुंदर आणि पोरा बसून महाभारत लागेल म्हण पळू ओके आणि कितें आसता ते अरुण तुगेलो प्रश्नाक आन्सर मेळ म्हण जालें अजा गोपाळी सुरेंद्र नाईक हे गेलो प्रश्न रानात अळंबी आता अळंबी अळंबी हय अळंबी कोण नाटनात ना ते कोण उदा घालनात उदा बी घालना जाल्यार अळंबी हाडू गेल्या सर अळंब्याक 500 रुपयाक 100 1000 रुपयाक 100 ह्याका रेट इतली कित्याक काय म्हण घेवन गोपाळील प्रश्न गोपाळील प्रश्न बरो आसा कित्याक म्हणल्यार अळमी रानात जातात ना कोण नाटनात ना कोण त्याक उदा घालनात जाल्यार त्याक इतले रेट कित्याक काय म्हण घेवन अळमी नाटनात ना उदा घालनात म्हण ताका रेट न्ही तो अळम्याक हाडूक तो हेडता पळय गांवभर नाजाल्यार रानभर हेडता पळय ताका पयसो हेडूक पयशे म्हण जाले अरे बाबा अळमी सोदूक सादारण त्रास आसा म्हण केलो तूं की एकच कडेन गेले की तो हांगा त्या बाजारात गेले तर वांगीत गेले घोसाळीत गेले म्हणचे ना न्ही बरोबर तर हेडचे पडटा रेवणीत पळयत पडटा रेवणीत पळयत पळयत कितें हेजे आसता तें पयलीं पळोवं जाय मागीर ताका ताळे म्हणून घेवन ताका तू 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 करचें उरता नाजाल्यार ते पळोवन फुकट मागीर तुका दाव म्हण हाडचें पडटा दाव म्हणून घेवन हाडचें पडटा ताका पयशे पडटात ओके गोपाळी आजान तुगे प्रश्नाक उत्तर दिल म्हण जालो आजा गोपाळी बाब ते अळमी ते कितें म्हण तूं विचार तुका अकस्मात मेळ्ळ्यार एक 4 कळे दवर ह्या वर्साक अळंबी मेळेल का म्हण तुमकां अजून उश्टील ना अजून मेळत ना तू खायल काय हा एक 2 पटी खायलो जाऊ थंय हरकत ना ओके खा आणि केन्ना मेळ्ळ्यार म्हाका इले घेवन यो आजा हां आशिष सुभाष पेडणेकर भैरे हेणे एक प्रश्न किती विचारला का म्हणटा जाल्यार ते गेले फेवरेट गाणे ताका कळटा तो म्हणटा पण त्या गाण्यात तुमचे खंयच्यान म्हणूं जाय म्हणून ते गेले एक हे प्रश्न म्हाका पद म्हण खंय हय आच्यान पद म्हणचे आनी तेणे आयकचे खंय नाही तुगेर आवाजात ताका आयकच उमेद मागेल आवाजात ताका पद आयकूं जाय खंयचो पद खंय आजा हाँ 100 साल पहले हाँ मुझे तुमसे प्यार था हाँ आज भी है और कल भी रहेगा हो पद हे पद हाय म्हणू जाय न्ही कित्याक म्हाका सत्यान न्ही आनी 3 वर्स गेले नंतर बी म्हणल्यार जाता हें तशें ना आजा ताका तुमगेर आवाजान एक आयकच उमेद आसा म्हणल्या नंतर सांगूक जाय म्हणून जालें ना म्हणून दाखोवंक जाय म्हणून जालें 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था आज भी है और कल भी रहेगा इतलेंच कळटा रे आनी कळटा तेणी मग दाटी जरा चेंज जाला तुमगेली कशें आसता ते 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था मुझे तुमसे प्यार था आज भी है और कल भी रहेगा म्हाका दाटी कळ्ळें म्हण सांगलें ना म्हण केलें तूं म्हाका तुजे खंयच्यान आयकूं जाय आशिल्लें हांव कमी शाणो बरें म्हणटा या पद बरो म्हणटा तुमकां नाटक कलाकाराक तुमकां संवय जाल रे ती आजा हां संदीप पाटील बाळ कारवार संदीप पाटील बाड कारवार हय हे नाव आयकलंच जाल मरे ऐकेल उरतले अरे हो कळ्ळें खंय तरी पाटील पाटील एक म्युन्सिपाल्टीत एक मेंबर आसा कोण तरी पाटील म्हण घेवन उरूं शकता खबर ना म्हाका हय रे आस रे कोण तरी तो हां तेगे मिसेस बी उरू शकता हा तेच म्हणतो का हांव संदीप पाटीलाल बायल म्युन्सिपाल्टी सुवानी पाटील म्हाका रे हांव तेच म्हणटा म्युन्सिपाल्टी मेंबर आसा हय 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 कितें विचारलें तेणी आतां आमी श्रावणांत बरे सोमार जावं शेनवार उरून घेवन वार आमी केळीपणांत बी वाण घेवन जेवू बसता न्ही हय जेवू बशिल्ले तेन्ना आमी रावंड उदक कितें सोडटा काय म्हणटा जेव बशिल्ले तेन्ना मूय येनीज म्हूण कित्याक पाना कडेन एका ताकात मूय येनीज म्हणून उदक जर तर सोडले ते मूय भितर घुसना आनी उदकांतल्यान एका येवं जाय न्ही हो तशें म्हण सोडटा तशें म्हणून सोडटात ताका बी शास्त्र आस रे ताका मरे ते अशें सोडनात उदक ताका तूं वैज्ञानीक कारण उरतात आमी जे कितें आमगेले धर्मात ते पयलीं लागून येयले पळय ताका वैज्ञानीक कारण आसात कारण कितें काय म्हळ्यार उदक सोडटा आसतना आमी मंत्र बी म्हणटात तेच आनी आमी ब्राह्मण लोक आमगेले हे करतात ताका कितें म्हणटात अशें करून अशें ते करून ते अन्नाचे कण दवन घेवन ताका मागीर तेमी शास्त्र करतात ते स्तोत्र म्हणटात ते करचे उरता ताका ते खूब कारण आसा ताका ओके
हय दुसरे प्रश्न विचार. हां म्हटलं सर ते गेले जो आम्ही आता उदास सोडतात ते का मुई येणं मुई येणं उदास बाकी कसले येणं म्हणून आम्ही उदास सोडता म्हणतो. ओके संदीप पाटील तुला प्रश्न उत्तर मिळालं म्हणून झाले. आता दुसरेचे कृष्णानंद कलगुटकर महादेवनगर कारवार. कृष्णानंद कलगुटकर महादेवनगर म्हणला नंदनगद्दा येता. हय महादेवनगर महादेव देवस्थानाकडे नंदनगद्दा. हां आजा हां कावळ्याक दात ना म्हण हां करंट लागणं म्हणतात. हय कावळ्या दात ना करंट लागला. करंट लागणार हय जाऊ खंयच्या पक्षाक दात ना म्हणून घेऊन लायनीर बसा करंट लागणार. आजा मागील आज्याक दात ना त्या करंट लागतात की ना. आजा दात ना काही ना मागील अजून तसे आसा पळय करंट लागता कावळ्याक लागता. कावळे एक तारीचेर बसले तेन्ना कावळ्या लागना हे मात्र सांगतो का. बट दोन कावळे एक तारीचेर अलग तारीचेर बसून तेमकां शेपडे लागता तेन्ना ठो जाता आनी दोनूय कावळे सकल पडटात. 50 कावळे येवन तांकां पळयतात. हां म्हणटा तो कित्याक कसो मेलो काम म्हणून कसं मेलं काय कोणी मारले काम कोणी मारले काय म्हणून पळयतात तेमी. म्हणल्यार पंचनामाक तेमगेले ते परत सगळे जाण येतात. म्हण हे पळय दात ना म्हणून करंट लागनाचे न्ही तेमी ते हे दोन तारी उरतात. एक न्यूट्रॉन एक फेज आणि एक न्यूट्रॉन. हां ते उरता ते तेजेर बसल्यारच मग तांकां करंट लागना शिवाय दोन्ही कडेन बसल्यार लागता. दोन्ही तारीख गोवा हे गेले एक प्रश्न असा किती काम म्हणटाले ते गेले एक प्रेम प्रकरण आशिल्लें. हां प्रेम प्रकरण. हां प्रेम प्रकरणात जेन्ना त्या प्रेम प्रकरण त्या लग्न जावंक तो तयार जालो काही तेन्ना ताका 20 वर्स जाल्ली आनी त्या चलयेक 17 वर्स काही कायद्या प्रकार लग्न जावंक जायना म्हणून घेवन तो लग्न जालना म्हणून जालो त्या टायमार. हय बरोबर हय. मागीर त्या चलयेक 18 वर्स जाल्या नंतर तेगेल्या आवय बापायन दुसरे कडेन लग्न करून दिलें. हेजभर जालना हेजभर जालें ना. हां पाड गायले. हां तेजे नंतर हेका खंय पळयले कडेन जाताक पडप ना दुसरे चलयेक आनी सैरीक बी जावप ना हे कोण पास बी करप ना कित्याक आतां वय जालें. हय वय जालें म्हणून. ताका 35 वर्स जालें काही आता अजून मागीर लग्न जालें ना तेन्ना तुमगेले कायद्या प्रकार लग्न जावं जाय म्हणून जालें. आता गव्हर्नमेंट खंय गेला काय म्हणटा आपला लग्न करचें. म्हटल्यार तेन्ना ताका चेडवाक 17 वर्स जाल्ली आनी हाका 20 वर्स जाल्ली कायद्या प्रमाणे लग्न जावं जायना म्हण जालें. आतां हाका 35 वर्स जाली हाका खंय सैरीक जायना कारण कोण चेडू दिवं तयार जायना. आतां गव्हर्नमेंट खंय गेला काय म्हणटा लग्न करून दिवचो. बाबा कल्पेशा एक अर्जी बरय आनी सगल्याक घाल गव्हर्नमेंट ऑफिसाक बाबा आपणाक कशें करून कितें करून खंयचेय चेडू हाडून एक लग्न करा म्हणून घाल कळ्ळी. आनी तशें करून जर घालत खंयचें हाडून तेमी तुका लग्न करून घालतले मागीर त्रासा पड आनी कितें सांगतले रे पापिश्टा तेन्ना ती ल्हान आसतना लव जालें ते तुगेलें प्रेम जालें आतां घेयना रे ते गेले आतां खंय पळोवन लग्न जा मरे तूं. बरोबर तसो कायद्या प्रकार जावं जायना. हय काय बायल चली 18 वर्स जावं जाय आनी घाल चल्याक 21 वर्स जावूंक जाय. हय हां तेजे नंतर तूं खंय तरी पळय लग्न जाय लग्न जावं जाय. ओके कल्पेश पळय लग्न जावचो विचार कर शेण्या. हां हय जावचो विचार कर. दुसरे प्रश्न मंदिर कारवार. मंदिर कारवारच्यान नांव हय मंदिर तेगेलें नांव. मंदिर कारवार म्हणल्यार देवस्थान ना मंदिर कारवार खंय तेगेलो प्रश्न तो कितें म्हणटा मागेल मम्मी पप्पाक सांगता श्रावणात खूब लोकांक सोरो सोडला तुमी तेगेल मम्मी पप्पाक विचारता काय तुमी सोडतले काय म्हणून घेवन तेन्ना तेगेल्या पप्पान कितें सांगलें काय ना आपूण श्रावणात 1 म्हयनो पिता आनी बाकी 11 म्हयने सोडता म्हणून घेवन तेन्ना मम्मीन कितें सांगिल्लें उरतलें काय म्हणटा हा म्हणटली ती. हां कित्याक म्हणून श्रावणात 1 म्हयनो तरी पितली न्ही मागीर कितले 11 म्हयने उरता ते बाबा पिनस तर रावतले न्ही म्हणून हो हे गेलो पप्पा करता कितें उरतलो वर्सभर पिता आनी खाली 1च म्हयनो सोडता उरतलो. तशें म्हाका तें न्ही आतां श्रावणात 1 म्हयनो सोडना काय न्ही तो श्रावणात 1 म्हयनो सोडना श्रावणात 1 म्हयनो पिता आनी 11 म्हयने सोडता म्हणटा तो बायले सांगता काय तो बरें आसा न्ही बरें आसा न्ही. अरे 1 म्हयनो पिवन घेवन तरी मागीर 11 म्हयने सोडटा म्हणल्यार सुखान रावतलो म्हणून जालो न्ही. बाकी सगळे दोस्त मागीर आपयता हांगा आपयता थंय आपयता म्हणून परत पिवूं सुरू केल्यार ते तेगेल चूक आसा न्ही. तेणें सांगतना सांगू जाय श्रावण 1 म्हयनो पिता आनी बाकी सगळे म्हयने पिता म्हणल्यार चल वयत न्ही. तसं जाल्यार ते मंदिराक सांग पप्पा मात्र समजून सांग म्हणून. मंदिर बाबा तुगेल्या पप्पाक मात्र समजून सांग कितें काय म्हणल्यार सोरो हेतूतच सोडूं जाय तेतूतच सोडूं जाय म्हणून घेवन ना थोडे लोक सोडलो म्हणून लिपचोरेन बी पितले लोक आसात तशें करून तुगेलो पप्पा बी लिपचोरेन पित बी उरतलो नाजाल्यार श्रावणात पिन जाल्यार पिनाक म्हण आनी पितल जाल्यार लोकांक दाखोवन दिनाक म्हण सांग. ओके मंदिर तुगेल्या प्रश्नाक उत्तर मेळ्ळें म्हण जालें. हय आतां मनोज एस देवळे देवळ मक्की हे गेले प्रश्न आजा अरेंज मॅरेज करता जाल्यार जातक पळयतात नवरस पळयतात हय लव मॅरेजाक कितें पळयता काय म्हणटा मन पळयतात मन पळयतात. हां मनूच पळयचें. हय तुका अरेंज मरे म्हणल्यार हे सैरीक करून घेवन मरे आनी लव मॅरेज म्हणल्यार हे तुगेलें प्रेम विवाह. हय
तुका सैरीक कन करतलो जाल्यार तुका जातक पळयतात आनी प्रेम विवाह करतलो मन पळोवन जातात न्ही. पयलीं मन पळयताले आजकाल सोंडी पळोवन जातात. बरें दितले जालें. ओके मनोज. हां जा नेक्स्ट प्रश्न दिपू केरवडीकर. हे गेलो प्रश्न हो केरवडीचो. बस जावं खंयची गाडयेक स्टेरींग उरता ट्रेनाक स्टेरींग कित्याक उरना काय म्हणटा. हय बस फोंड्यांतल्यान वयची पडटा रस्त्यान आनी ते फोंडे चुकयता जाल्यार ते स्टेरींग गुंडोवच पडटा. रेल्वे खंय फोंड्यांतल्यान वयता ताका ते लोखंडा पट्टे वयल्यान वयत न्ही ती. हळी हळी वयता. हय रे ते आमी पयलीं ते शिलेपारा म्हण कामां वयताले खबर आसा तुका. तुमी वयताले पयलीं. हय पयलीं शिलेपारा म्हण कामां वयता रे लांकडां तुकडे कापून घालून ते घालताले आनी ते पयलीं आमी रेल्वेचे पुराय ते रेल्वेचे रोड आसा पळय तो ते पुराय आमी कामां वयताले तेन्ना. रेल्वे कामां वता रेल्वे चलयली ना तुमी. म्हाका रेल्वे चल सायकलच सांबाळना आतां हांव पयलीं लागून म्हाका जीप चलयता येयला मात जीप एक चलयता. हां ओके दिपो तुगेल्या प्रश्नाक उत्तर मेळ्ळें म्हण जालें. हय हां नेक्स्ट ताज्या प्रतीक संतोष शिरोडकर सीतानगर बिणगाव. सीतानगर बिणगाव बिणगाव. हय कितें विचारता. आजा ह्या फाटी हांवें SSLCक 92% जालें म्हागेलें. एक्चुली तेगेले 97, 98 जावं जाय आशिल्लें खंय. 92% जाले. हय हां मागीर तेगेलो 97, 98 जावं जाय आशिल्लें म्हणटा. 97, 98 जावं जाय आशिल्लें. जावं जाय आशिल्लें जाल्यार मागीर हो पर्संटेज कमी जावं कारण कितें काय म्हणून म्हटल्यार तेगेले टक्क कमी जालो म्हणटा मार्कस कमी पडले. कमी पर्संटेज आनी चड जावं जाय आशिल्लें खंय. आजकाल लोकांक काय कळन जालें लोकांनी कित्याच कितें केलां मरे म्हणल्यार 99 सुद्दां घेयलात. गेला हय हय मागीर हेका कित्याक कमी पडलें खंय. त्यात कशें कमी पडटा काय म्हणटा तुमकां हाज्या खंयच्यान आन्सर जाय म्हणटा. पेपर चेक करतलो कोण खंय जमताल बी उरतलो नाजाल्यार तूं बरयत आसतना तो जमताल उरतलो. दोना पेक्षा एकूच जावं जाय न्ही. ओके आतां तेणी 92 केलें म्हण जालें ना. हेजे मुखार तेणी बरें पर्संटेज घेवचें. 92 तर जालात बाबा 92 केलें ते मुखालपटी आतां आनी आतां मॅट्रीक जालें तेगेलें. हां मात 11वी उरतलें 12वीक आनी खूब ती करूं जाय खूब शिक्षण शिकूं जाय. हां हे कमी पडले जास्त पडले ते प्रश्न उरना मुखार आपूण कितें करतलो हो प्रश्न घेवं जाय. हां तशें करून तूं मुखार बरो करून शिक आनी बरो एक मार्गाचेर वच. हय इतलेंच. दुसरे प्रश्न. ओके प्रतीक. आजा हो रोहिदास वांयगणकर कडये. हां कितें म्हणटा. पावस पडटा जाल्यार लोक उदक कित्याक पडटा म्हणून सांगनाका म्हणटा. हां पावस पडटा पावसाचें उदक पडटा पण पावसूच पडटा म्हणटा उदक कित्याक पडना तो म्हणटा. आतां आयकून घे भरपूर पावस पडतात पयर भरपूर पावस पडलो सगळे कडेन उदक भरलें. आमी कितें म्हणलें उदक भरलें म्हणून पावस भरलो म्हणलात ना. पडत आसतना तितलोच पावस तो सकयल येयले नंतर उदकच ते वयल्यान पडचे पावसूच म्हणून जालो पावसूच तो. अरे बाबा आतां आयकून घे आतां पुराय हुंवार येयले म्हणटात हुंवाराक कितें भरिले उदक पावस भरील म्हणटात. तशें म्हणून म्हणटात लग्ना पयले तो चेडो तो न्हवरो आनी ती व्हंकल लग्न जाले नंतर ती तेगेल बायल आनी तो तेगेल घो न्ही. बरोबर. हां अशें उरता ते. ओके रोहिदास. हय रोहिदास बाब हे अशें आसा तूं अशें करून घेवन घे. आजा रक्षिता कानडे महादेव नगर नन्नगद्दा कारवार हे गेलो प्रश्न आसा. आजा पयलीं सुण्यार शेपडी वांकडी ते वांकडीच म्हणटाले आतां सुण्यार शेपडी स्ट्रेट कित्याक म्हणटा ते वांकडी उन्न म्हण. हय आतां उन्न खंय. पयलीं म्हणटाले कितें सांगिल्लें तर एखादं आयकलें न्ही आज सांगलें परत फाल्यां सांगलें हां म्हणून घेवन परत आयकन जाल्यार म्हणटाले हें तुका आनी कितें सांगतलें रे सुण्यार शेपडी ती वांकडीच म्हणटाले आमी पयलीं. पूण आतां कितें म्हणटा सुण्यार शेपडी वांकडी उरना स्ट्रेट उरता. सांगू जायना ते ब्युटी पार्लरा वचून बी सुणी शेपडी स्ट्रेट करून येता काय कितें म्हण कोणाक खबर. हो हां आतां तेमी केस कशे स्ट्रेट करून घेवन येतात तशें तेमी पेटे बी करून घेवन येयले इस्त्री मान्न. ओहो ओके रक्षिता तुगेल्या प्रश्नाक आज्यान उत्तर दिलें म्हण जालें. आजा लक्षांत शेडगुडकर पंजीम गोवा. हो कितें म्हणटा. आजा लव मॅरेज करचें बरें काय अरेंज मॅरेज करचें बरें आनी तुमी तुमगेलें लग्न जाता आसतना तुमी अरेंज मॅरेज केल्लें काय लव मॅरेज केल्लें काय म्हण अंबा कडेन. आजा उत्तर सांग. आंबे. हां आंबे कितें आजा. आज दिवसाक मरे 10-15 राखी हाडून घेवन बसचे पुरा वाड्या लोकांक भाऊ यो राखी बांदत्यो भाऊ यो राखी बांदत्यो करून सगळ्या राखी बांदच्यो आंबो मागेली.
उर अजय उर ते प्रश्न उर उत्तर म्हणलं सांग. आता ना न्ही ती हा तशें पण म्हणलें प्रश्न तेणें कितें विचारला मुळाक प्रेम विवाह जावचे बरे काय सैरीक करून जावचे बरे का म्हण सांगता पुता सैरीक करून जावचें बरें कित्याक काय म्हणल्यार ही प्रेम विवाह आस पळय आजुनूय खंय धडगते पाविल ना. हां हां खूब 100त एक 10% बी खंय हे बरें जालें उरतलें प्रेम विवाह करून घेवन. नाजाल्यार जास्तीत जास्त लोक प्रेम विवाह करून घेवन त्रासांतच पडला शिवाय तेंगेर कितले लोकांक घटस्फोट जालात. हय न्ही म्हण सोड दिला सोड चिटी हय सोड चिटी दिला तर घटस्फोट जाला. हय कळ्ळें तुका. तशें म्हणून प्रेम विवाह पक्ष आहे दोनीकातल्यान ते चेड्यागेरचे आनी ते चलयेगेरचे पुराय घरांत लोकांक उलोवणी करून घेवन न्हवरेची पळोवन घेवन जातक पळोवन घेवन हे जर तर जावत न्ही हेच मरे ही लग्न मरे टिकतात टिकून रावतात. आनी हांव प्रेम विवाह केल्लो काय लव केल्लो काय म्हणटा हे तुगेले सैरीक आमगेले तेन्ना ल्हान वयाचेर लग्न करताले. ल्हान वयाचेर म्हटल्यार कितें तेन्ना खूब वर्स आमकां तेन्ना कमी उरताली आनी तेन्ना लग्न करप म्हण आनी आमकां एकमेकाक तेंगेलो न्हवऱ्यागेर धाडून दिवप नाशिल्लें. म्हणल्यार तुमगेल घरा तुमी रावचे आमगेल घरा आमी रावचे म्हटल्यार ती व्हंकलेल घरा रावचे न्हवऱ्याल घरा रावचे. मागीर वय जाले नंतर तांकां त्या व्हंकलेक न्हवऱ्यागेर धाडून दिताले. आंबाक तशें करून घेवन. ओके लक्षांत शेडगुळकराक हे उत्तर म्हण जालें न्ही. दुसरो विचार आजा हो साक्षी सिद्धार्थ नाईक हां कितें विचार हळगेज काय हे पुणा उरता. आजा मंत्री म्हातार जाल्यार बी खुर्ची कित्याक सोडनात. मंत्री म्हातार जाल्यार बी तेमगे ती खुर्ची कित्याक सोडनात. हय साक्षी सिद्धार्थ नाईक कित्याक सांग. सांग आजा. मंत्री म्हातार जाल्यार बी खुर्ची कित्याक सोडनात खुर्ची आडोवन दवरतात. हय कित्याक सांग. सांग. फाल्यां मेले नंतर बी तेमकां कोणी वयर जागा आडोवन दवरूं म्हण घेवन. हो हो तशें म्हण. हिंग खंय खुर्ची आडोवन दवरून गेली हय मेले नंतर मागीर तेंका वयर कोणी जागा आडयनाका. तशेंच हिंग खुर्ची आडयली सुपान तेमकां कोणी तरी आपूण खुर्ची आडोवन दवरता. हय पयलीं गेल्लो कोणी आपणाक वयर जागा आडोवन दवरा आपूण सद्याक येवचें आसा म्हण घेवन तेजेनूच शिवाय अरे हे आशे कर रे. हां कितें मंत्री आशे कर लोक कितले जाणटे जाल्यार ही खुर्ची सोडूं मागना आनी सोडतले जाल्यार बी कोणा दिवं मागता सांग. तेमगेल्याच घरांत लोकांक. हां तेमकां आनी कोणी तेगेले पुताक ना जाल्यार कोणाक दुयेक ना जाल्यार नातवाक तेमकांच दिवं मागतात. तशें करून कन्नी जो चान्स दी. हांव कितें म्हणटा हांव गव्हर्मेंटा कडेन एक निवेदन करता. आतां ग्रामपंचायती इलेक्शनाक हय तुका हे येता कितें तें कॅटेगरी कॅटेगरी हां कॅटेगरी हय मिसलाती म्हणटा मिसलाती. हां ते येता. ते येयल्यार ह्या जातीच्याक तुगेले अ वर्ग बी वर्ग ब वर्ग सामान्य तुगेले जनरल बिनरल जाय अशें करून येतात. तर पंचायतीक येता तालुका पंचायतीक येता जिल्हा पंचायत येता. हे MLA इलेक्शनाक कित्याक येना. MLA MP MLC कित्याक येना. हे जर तर येवत सगळे लोकांक चान्स पण वयतलो. बाकीच कित्याक तेम कित्याक बाकीच्या पयशे आशिल्ल्यान रावचे ना. हां बाकीच तांकां हे तुमी ते तुमगेले ते ATT कितें कॅटेगरी हां ते सगळ्याक येयल्यार सगळ्याक चान्स पडत ना. ते गव्हर्मेंटान ते करा हे करूं मागना कित्याक सांग. गव्हर्मेंट कोण हेमीत न्ही. हेमी कित्याक मागना सांग. तेमी कॅटेगरी ना. हय सगळ्यांक ग्रामपंचायत तालुका पंचायत जिल्हा पंचायत पुरसभे नगरसभे हे सगळ्याक आसा. हां तेमकां कित्याक ना का म्हणून तेमकां करा. आनी हांव कितें म्हणटा हे मरे गव्हर्मेंटान करूं जाय मरे ना जाल्यार मरे हे मरे कोर्टांतल्यान मरे सुप्रीम कोर्टान बी करूं जाय. एक पटी जर तर कोर्टांतल्यान आदेश जाता न्ही पळया फाल्यां कोण गरीब मनीस एक कोण तरी खा बाबा ताका हे येयले कॅटेगरी ते येयले तो जावं शकता न्ही. काय जाऊ न्ही ते हे जावं दिनात. हेमी जाऊ दिना म्हण जालें. हे बरोबर कोणी प्रश्न विचारलो साक्षी. हां साक्षी बाय सुंदर प्रश्न तूं गेलो आनी योग्य प्रश्न आसा. हय दुसरो प्रश्न. ओके साक्षी तुला प्रश्नाक उत्तर मेळ्ळें म्हण जालें. आतां हुबळीच्यान रेश्मा रेड्डी हे पर खूब प्रश्न विचार भरपूर पटी विचारता न्ही. हय कितें विचारल्या पटी आजा मनीस म्हणल्यार आमी आमगेले रोग निरोधक शक्ती वाडोवन घेवचे खातीर आमी टॉनिक म्हण घेतात भाजी पालो खातात. जाल्यार हे कोरोना तेगे शक्ती वाडोवन घेवंक कितें खाता म्हणटे. माती खात उरतले ना जाल्यार मनशां खाता. हां कोरोना आतां कितले लोकांक खायले ना तेणी कोरोनान वर्स वर्सा शक्ती वाडतीतच आस मरते गेली. पयले पाळ येयली दुसरे पाळ येयली आतां तिसरे पाळ म्हणून येवंक लागला. तेगे शक्ती वाडता म्हळ्यार मनशां खावनूच शक्ती वाडोवन घेत ते. खरें आजा आतां तेगेलो प्रश्न बी बरो आसा. कोरोनान खरें म्हणल्यार जाल्यार दुसरें काय खायलें ना मनशाकच खायला आनी मनशाक खातें आसा. खातें आसते केन्ना बंद करतले तेन्ना तेगेलो शक्ती कमी जातली. हय ओके रेश्मा नेक्स्ट आजा संतोष बोरकर दांडेली
तो किती विचारला आजा हां तुमका एक प्रश्न विचारता हां तुम्ही बेजार करनाकात तुमगे लग्ना पयली कोणा बरा अफेअर बी आशिल का कित का म्हणतो म्हणजे कोणाकडे लग्ना पयली कोणाकडे प्रेम बी केल्लें का म्हण घेवन म्हटल्यार लपडे हय लपडे लग्ना पयली कोणाकडे लपडे बी आशिल्ले उरल्यार तुमी खंय मेळटशिले अकस्मात कोणाकडे तुमगेले लग्ना पयली प्रेमाचे कितें लपडे आशिल्ले न्ही उरला जाल्यार तुमी खंय मेळटशिले का म्हणटा आमगेल त्या टायमाचेर कसर लपडे घालूक समा कपडे नाशिल्ले आमकां लपडे करूंक आमकां मेळटशिल्ले रे हां हां शाळा जाली की घरवा बांदचे घरवा सोडचे शेता टायमार शेता वयचे सकाळ उठून रानां वयचे आनी लपडे खंयचे कर्माचे बापूजी वयत म्हणल्यार बडयतालो आमकां हां कोण बापूय आमगेलो हां हां हांव सादारण दोन नाशिल्लो कसले लपड आयकूं दितशिल्लो लपड बिपड कांय ना आनी मेळचे उरल्यार बी पयलीं आमगेले खूब जागे आसात दुसऱ्या लोकांनी मेळिल्ले आसात ते मेळटा हे प्रेम करता पळय संतोष बोरकर बाब हे प्रेम करता पळय तांकां मेळटले जाल्यार जागे जाय म्हणना हो प्रेम हो कुड्ड उरता खंय कुड्ड हय प्रेम आणला असतो म्हणून सांग खबर ना तुका हां हां मराठीत हय प्रेम हो कुड्ड उरता हो कुड्ड खंय मेळूं शकता त्या कोण मुखार दिसना न्ही हरकत ना ओके संतोष तुमगेल्या प्रश्नाक आज्यान उत्तर दिलें म्हणून जालें हय आजा दुसरे प्रश्न ज्ञानदीप देसाई वडा मुडगेरी हय दिपका सांग कोण बी खूबच साथ घालते आसा मरेंगा श्रावण म्हणून श्रावणात म्हणल्यार तेमकां भंय ना न्ही हां हां म्हणल्यार तेमगेलेच आवाज आसा श्रावणात कोण खायना कोण मानना खायना मात श्रावण जाऊ हाय आता आजा ज्ञानदीप देसाई वडा मुडगेरी ज्ञानदीप देसाई वडा मुडगेरी हे गेलो प्रश्न हां, आजा हां. लग्नात शुभमंगल सावधान कित्या म्हणटात लग्नाक शुभमंगल मंगले सावधान म्हणटात हां. जाल्यार सावधान कित्या म्हणटा काय म्हणटा सावधान कित्या म्हणटा हय इतले दिवस तुगेले कितें आशिल्ले ते लपड आशिल्ले ते जाले इतले दिवस कसो करून तूं एकलूक रावलो एकाक तेका धांवपळ केलो आतां हेजे मुखार तूं सावधान म्हण घेवन हां हां हेजे पयलीं तुगेले कितें तर लपडे उरत हय. इतल्यान तूं मोकळे हेजे मुखार तूं सावधान राव. हेजे मुखार आतां तुगेले बायल येयला तूं आतां हेजे मुखार सावधान रावू आनी तुका हेजे नंतर ती इस्राम जावू दिना हां न्ही इस्राम करूं दिना आरामात बसूं दिना सावधान रावू म्हण घेवन हां ओके ज्ञानदीप हां आजान शुभमंगल सावधान तुमगेल्या प्रश्नाक उत्तर दिलें म्हणून जालें रोशन वेर्णा गोवा हो कितें विचारता हां आजा डेली न्यूज दितले तुमकां कोण लागतात डेली न्यूज दितलो म्हणल्यार हो आमगे बातमी सांगचो तो हां 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 हो पोर तेच सांगतो डेली न्यूज दितलो कोण लागता का म्हणून हो हय होतोच पोर ना म्हाजे बरें बतल्या म्हाका लागता म्हण तो पयस रावल्यार म्हाका लागचोच ना हेच तेगेले प्रश्नाक उत्तर म्हणून जालें हय तो हो हेका म्हणटो त्या सुनीलाक तो मागेल कोण ना म्हणून तो एक कितें तेगेले ते न्यूज चॅनल चलयत म्हणून म्हाका आपयता तो उरू नाजाल्यार तो दर्शन उरू नाजाल्यार तूं कसो नंतर ना गजानन बी नंतर तो आमगेलो गेलपटी मागीर कोण हो तशें करून येता तो अरविंद तशें करून शिवाय ना तो संजय नायक हे मी अशेंच म्हाका आपयता तर हांव येता नाजाल्यार मागेल अशें कोण कोण लागना तो वळखीचे अशेंच संबंधाचें कांय ना हां आजा आयज दिसाचो लास्ट प्रश्न जाते येयले उलयलेत कळना न्ही हय रे कळना येयले ना पळय आजा तुका तर अजिबात कळिल्लो ना ना म्हणजे हांव प्रश्न कितें सांग विचारता खूब दिसांनी येयल्ली मदीं काय कितलीच गॅप उरली तुगेले हय दोन हय 3 आठवडे उरले हय खूब दिसांनी येयल्या कळना ते उलयता उलयनीत गेल्ले कळना आजा लास्ट प्रश्न मंजुनाथ तामसे गयवाडा हणकोण सौदी उरतो गयवाडा हां खंय उरता खंय सौदी हां कितें विचारला आजा चंद्राल बायल चांदनी हां म्हणटात हय जाल्यार सुर्याल बायल कोण का म्हणटा हो आमगे चंद्र हय न्ही तो मंजुनाथ म्हणटा हां हो मंजुनाथ म्हणटा न्ही चंद्रा बायल कोण खंय चांदनी खंय हां जाल्यार सुर्याल बायल कोण काम हय रे हय कोण म्हणतो मंजुनाथ बाब सुर्या लग्ना म्हाका आपयले वचूं म्हण गेलो माटवा गेलो इतलो तरी उंता ताप घेवं जालें ना म्हाज्यान हांव तशें म्हणटा ती कोण बायल म्हण कळना म्हाका पळोवंक मेळना त्या माटवा वयच म्हण आसा सुर्या लग्ना कसलो उलोवप मारता तुलता ताप कसलो परत कडलो सावप हय न्ही अरे हांव तशें म्हण गेलो ना म्हाका तशें म्हण त्या सुर्याल बायल कोण पण खबर पिरोन उडयलो ना हय चांदनी चंद्रा बायल चांदनी म्हणून ताका खबर आसा म्हणून सुर्या बायल म्हाका कोण म्हणून म्हाका खबर ना पण मागेल हेकातलो कोण सूर्यकांत अशें कोणी उरल्या तेंगेल कोणाला बायलां नांव सांग म्हणल्यार सांग तशें हय 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 ओके मंजुनाथ तुगेल्या प्रश्नाक उत्तर दिलें म्हणून जालें हय. चल आजा आज तुमकां हांवें 22 प्रश्न विचारले अरे म्हाका एक सांग हय दीपका सांग तुका हांव विचारया म्हण केलो प्रश्नाच जालें न्ही हय
अरे वैकुंठ त्यानं उदा भरेल त्याने एकपटी येईल जाप दिवं. त्याच्या नंतर तेगेल फोन ना हाय ताका फोन केल्यार बी लागना. अरे वैकुंठ आराम आस मरे तेगेल फोन बीन कित्याक म्हाका करते ना तो तेगेल फोन वायट आले न्ही. फोन वायट जालो. हय कितले दीस जाले तर 8 दिवस सारखे म्हाका मेळिल्लो तो हांवें फोन केला तेका फोन लागलो ना मागीर ताका मेळटा रे फोन केल्यार फोन लागना मरे म्हणून फोन वायट जालो म्हणलो तो म्हाका. अरे बाबा 8 दीस जाले हात घान शुद्ध बी जाले म्हणून जाले जाप दिवकूच मेळना मरे. तशें न्ही राजा फोन वायट जालो तेगेलो फोनाक कितें तरी डिस्प्ले काय कितें गेलो म्हणटा तो तेका नंबर बी दिसता पळय पाड जाला वायट जालें कितें म्हणटा तर तूं वायट जालें म्हणटा हांव पटक करून घेना म्हाका गप जालें वायट जालें म्हणल्यार जाप बी दिवं हेच उरत न्ही. तशें न्ही तशें काय न्ही. जाऊ आराम आस मरतो मेळिलो हरकत ना आराम उरल्यार जालें हांवें परत मेळ्ळ्यार येवन मेळनूच म्हणून सांग. आजार येवन हय 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 ओके आजा 4 नाल्ला बंडे आसा रे घेवन वचू. हय हय पडील आसात. आजा हां हांव तुमकां हें 22 प्रश्न विचारले म्हणून जाली ह्या इतल्या 22 प्रश्नांत एक कोणाक प्रायज दिवची काय म्हणून घेवन आवडलं का आवडलं तुमकां तो एक हे गव्हर्मेंट सरकाराले हेजे नियमा प्रमाणे लग्नाचे 18 वर्स चेडवाक आनी 21 वर्स चेड्याक म्हणून विचारील कोण पळय तो कल्पेश नायक गोवा. हां तेणी चाल आपणाक आतां 35 वर्स जाली आतां आपणा लग्न करतलो कोण काम म्हणून गव्हर्मेंट खंय गेले काम म्हणील पळय तेणी ताका दिवं हरकत ना तेगेल प्रश्न मात्र मरे मजेशीर गमतीशीर आसा. आमगेल कितें दिपका लोक प्रश्न विचारता म्हणून ते गमतीशीर प्रश्न विचारता आनी गमतीशीर उत्तर घेवं जाय. आमगेली ही मजा न्ही एक फकांडा हे तूं मजेच्यान उत्तर घेवचें. कित्याक सांग आयताराक तुमगेले कितें दुख्ख त्रास आसा पळय आयतार दिसा ताका सुटी दिवची बरोबर. आनी हे प्रश्नाचे उत्तर जावं आमगेलो हो प्रोग्राम पळोवन मात्र मजा घेवची इतलेंच म्हागेले शिवाय आनी कांय ना. आयताराक रज न्ही सगळ्याक त्या दुख्खाक आनी त्रासाक कित्याक दवरता आमी काम ताका रस दिया. तशें म्हूण गमतीशीर ताका आनी बाबा कोण तो कल्पेश नायक गोवा. कल्पेश नायक गोंयच्यान विचारला. कल्पेश नायक गोंया उरतलो तूं बाबा तुगेलो प्रश्न म्हाका आवडलो. तूं तुगेलो पत्तो धाडली आमगेले सकल वॉट्सअप नंबर आसा व्हॉट्सअप हय तेजेर वॉट्सअप हय तेजेर तुगेलो पत्तो धाडली आनी तुका चंद्रगिरी नेचर क्युअर तेजे खंयच्यान 1000 किमतीचे 1000 रुपये किमतीचे एंटी रेडिएशन चीप मेळटले ते तुमगेल्या पत्त्याचेर आमी तुमी धाडून दिया तुमी धाडून दिया हय ते आमी धाडून दितले आनी तो तूं कसो करून वापर करचो तेजेर तुका सगळें बरयले उरतले तुमी तो वापर करूं हरकत ना. दीपका बंद करया म्हणटा. ओके कल्पेश इतल्या प्रश्नात तुगेलो प्रश्न आज्याक आवड घेवन आज्यान तुमकां प्रायज बी दिलात. आज्याक तुमी एड्रेस धाडून दिया. आजा आमी आमगेल्या स्टुडियोंतल्यान तुमकां आमी प्रायज धाडून दितले. हय ओके आजा आयज दिसाचे आमगेल्या प्रश्नाक आमी हांगा विराम दिवया. मोकळं करा म्हणटा हरकत ना. सगळ्याक नमस्कार. परत एक पटी तुमकां सांगचें म्हणल्यार कोंकणी भाशेचेर तुमगेलो अभिमान उरूं आनी अभिमान दवरून घेवन रावा. कित्याक म्हणल्यार ही भाशा आमगेली मातृभाशा आनी तशेंच कोंकणी भाशेचेर अभिमान दवरा आनी सगळे भाशेचेर प्रेम करा. खंयच्या भाशेचेर द्वेश करनाका. सगळी भाशा जाय. सगळी भाशा शिकत ती मजात हल्लो करता. ज्या भाशेचे मनीस मेळटा पळय तेंचे कडेन ती भाशा उलोवं जाय. त्या भाशेन तेंचे कडेन वेव्हार करूं जाय. ही मजा हल्लो करता. तशेंच ही मातृभाशा जेन्ना आमगे आवय न्हय शिकयली भाशा तेजेचेर अभिमान दवरून घेवं जाय. आनी आमगेले कोंकणी भाशेचे लोक खंय आसात भायर आसात जे कर्नाटकाच्यान कारवारच्यान खंय भायर आसात तेंकां सगळ्याक सुरक्षीत रावा. ह्या कोरोना खंयच्यान पयस रावा. परताराक बरें करून सांबाळून घेवन रावा आनी बरें करून रावा म्हणटात. मुखार लायतारा मेळ्ळ्या तोपर्यंत तुमकां सगळ्याक देव बरें करूं. नमस्कार. कारवार न्यूजा खातीर सबस्क्रायब करा आनी डेली न्यूजा खातीर बेल आयकॉन प्रेस करा.